हांगा ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना इंडियेक जेन्ना येता न्ही तेन्ना हेंच्यांनी बॅरिकेड घालतात ते स्ट्रॉंग आसता, मनीस येवंक फावना म्हणून. आतां मनशांक उडोवपाक बॅरिकेड हेंचेन असले केल्लेले आसा, इतले स्ट्रॉंग तेंचे हे बॅरिकेड तुमी पळोवंक शकता. आमच्या लोकांचे पडलेले ना, तेंचे व्हडले जे मनीस येवपाचे आमच्या दिल्ली सेंट्रलासून अमित शाह जर हांगा जर येवपाचो हा बॅरिकेड एकदम स्ट्रॉंग करतले की अमित शाह पडटलो म्हणून. सर्वसाधारण लोक आमी निवडून दिता हे जनतेक आणि बरे बरे सुशासन दिवपाक जाय म्हणून तेन्ना बॅरिकेड आमचे जनता खंयसरूय पडले, जनता गई भाड मे म्हणटात ते जनतेचे पडलेले ना. हांकां तिजोरी कशी साफ करपाक जाय, तिजोरीचो पयसो खाली कसो करपाक जाय हे सरकारा कडल्यान बीजेपीच्या सरकारा कडल्यान आसा. क्वॉन्टिटीन जे रॉड घातलेले आसा, स्टील रॉड, स्टील बार जे आमकां घालचे पडटात न्ही हेंच्यांनी स्टील बार जे स्पेसिंग जे आसा एज पर RCC डिझायन जे म्हणटात न्ही RCC डिझायनान एका स्क्वेअर मिटराक तेंच्यांनी जर जाळी 30 सेंटीमीटर म्हणजे 3 रॉड एका येता त्या प्रमाणे हांगा स्टीलूच घातलेले ना. आमी पळयलां हे सरकाराचें काम. एका हांगा गोंयचो आमचो PWDची इंजिनियर जो आसा आनी गोंयचो आमचो PWD मिनिस्टर जो निलेश काब्राल बाब जो म्हणटा न्ही आयज बरें काम आमी करता म्हणटा, तर तेणी हांगा आपली गाडयेन कसली गाडी तेजी SUV गाडी न्ही आहा, मारुती 800 किंवा मारुती वॅन किंवा सादे व्हेकलान तेणी बसपाचें आनी हांगा स्पिडीन वचून दाखोवपाचें. हांगा आमकां दिसता आमी दर्याच्या इंडियन ओशन जो आसा आमचो भारत देशाचो अरेबियन सी जो आसा न्ही तेतून वचना फुडें आमकां लारा कशी बोटी अशी आतां त्या पद्दतीन रस्त्याची परिस्थिती जाल्लेली आहा. हांगा एक्सिडंट कित्याक लागून जाता, स्टेरिंगाचो ताबो सुट्टा. गाडी जेन्ना स्पिडीन जेन्ना वयता ड्रायव्हर जेन्ना बेगीन वचोंक जाय हांगा एक्सिडंट इतले जातात न्ही हो सरकार जबाबदार. एक्चुअली सरकाराचेर एक्सिडंट जाता म्हणजे पयलीं गोवोरमेंट ऑफ इंडिया आनी गोंयच्या लोकांनी हांगा एक कंप्लेंट घालून दवरूं एक्सिडंट जर जालो रस्त्याक लागून सरकार जबाबदार म्हणून, आनी आमदार जबाबदार आनी PWD इंजिनियर जबाबदार आनी PWDचो मिनिस्टर जबाबदार म्हणून अशी कंप्लेंट घालपाक जाय, तेन्ना तो सरकार जाग्यार येतलो. आमी आज डेली पळयतात कॉन्क्रीटचे रस्ते दिले ना आमकां, पूण कॉन्क्रीटच्या रस्त्याचेर हांव मुद्दम गोंयच्या जनतेक सांगता आनी हो मॅसेज दिवंक करता. कॉन्क्रीटचे रस्ते दिल्या उपरांत रस्त्याचे जे टायर जे झरता आमकां टायर एवरेज जर येता आमकां एक टायर नवे घालिना फुडें एवरेज आमकां 25 ते 30,000 किलोमिटर आमकां रस्त्याची एवरेज दिता. जेन्ना डांबरी रस्त्याचेर डांबरी रस्त्या आसफाल्टेड रस्त्याचेर आमकां 25 ते 30,000 एवरेज दिता धरना. हांगा सिमेंटाच्या टायराचेर जेन्ना सिमेंटाच्या रस्त्याचेर जेन्ना गाडी चलयता टायराची एवरेज 15 ते 18 ते 20,000 आमकां किलोमिटर दिता. हे डिफरन्स आसा. आमी टॅक्स फारीक करता जाल्यार सरकारान आमकां पयलींचे रस्ते जे आसले ना आमी अच्छे दिन आमकां बरे दिन आहा न्हू पयलींचे दीस आहले न्ही तेच आमचे दीस बरे आसले. हेंच्यांनी फक्त सिमेंट इंडस्ट्रीक फायदो करून दिल्लो. आमच्या इंडियेच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक कोणाक फायदो करून दिवंक ना. सिमेंट इंडस्ट्री जी कोणाची आसा ही तुमी समजून घेयात कोणाची आहा, टायर इंडस्ट्री कोणाची आहा तुमी समजून घेयात, तांकां फायदो करून आमकां दिसता बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून, पूण आमकां नुकसान कितलें जाता. जर सरकार जर बरें जर काम जर करता न्ही तर हेजो मनीस रस्त्याचे कित्याक लागून ना हे आमकां कळपाक जाय न्ही. परिस्थिती आहा ती पयले आहा ते हितून पयले आतां खड्डे हे व्हाळयो पडल्या येदे व्हडले व्हाळयो हितून स्टेरिंगाचेर ताबो उरना. ताबो उरल्या ना कारणान केन्ना तो काल केन्ना तर एक्सिडंट जाला आनी तेचे सगळे टायर बियर फाटी उरून सामको गेलो. तसले हितून व्हडल्या खड्ड्यांनी व्हडल्या गाडयेचो टायर पडल्या उपरांत स्टेरिंग हातीन उरना. ते वाटेंतले त्या वाटेन गोंय सरकाराक आमच्या सरकारान हें हाडलेलें आहा पळय मशिनरी हाडलेली आहा ते बेगीन फास्ट हें मारपाचें पॅच मारपाचें ते मारून घेवचें रस्ते सारके करचे न्हू. पब्लीक वतात ते गाडयेकाराचो जीव धोक्यान आहा सद्या. पयल्या परिस्थिती सबंद आख्खो रस्तो देंवती ती सगळी पिड्यार जाल्ली आहा. हे बॅरिकेड घातल्या पळय ते कॉन्क्रीट भोट करून ताका सायडीन पत्रे बित्रे मारून ताका मनशांक सेफ म्हणून कितें तरी करूंक घातलें, पूण हे पयल्या हे पड्डे लायल्या बेश्टे हेका ते सारके बरी हे स्ट्रॉंग करची अशी मागता हांव सरकाराक. आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता आतां हे बॅरिकेड तुमी घातल्यात हे कितें हांगा नाटकाचे पड्डे लायल्यात तुमी. अरे हे लायकीचे तुमचे. आयज तुमी हायवे नॅशनल रोड तुमी जो करतात ताका असले बॅरिकेड ही कितें फकाणां जाल्यार आमची गोंयची जनतेची काय गोंयची कोणाची फकाणां करता. आतां एक 15 मिटर डीप खोल आसा हेतून जर एक सादो मोटरसायकल जावं एक 4 व्हिलर जर गाडी पडली तर तो मनीस गावतलो ती गाडी गावतली रे. असली परिस्थिती